गोंयांत आनीक दोगांक इस्पितळांत मरण आयलें. तातूंतल्या एकाक सोमारा रातीक मरण आयलें, मात भलायकी खात्यान केल्ल्या ताच्या चांचणेचो अहवाल नॅगेटिव्ह आयलो खंय. जाल्यार वास्को चिखलेच्या 47 वर्स पिरायेच्या एकाक कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यान गोंयांतल्या कोवीड दुयेंतान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 18चेर पावला. जाल्यार वास्कोंतल्या दुयेंतीन मरण आयिल्ल्या आंकडो 12चेर पावला. 1026 दुयेंतींचेर आजून कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आसात. तातूंतल्या 26 दुयेंतींक वेगळे दवरल्यात. सोमारा आनीक 130 नवे कोवीड दुयेंत जाल्ले दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयांतल्या कोवीड दुयेंतींचो आंकडो 2583चेर पावला. जाल्यार तातूंतले 18 जाणांक मरण आयलां. सुमार अर्दे दुयेंती बरे जाल्ल्यान 1026 दुयेंतींचेर कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आसात. सुमार 2826 जाणांच्या चांचणेचो अजून अहवाल येवपाचो आसा. सोमारा दीस नवे दुयेंती मेळिल्ल्या वाठारांत 5 वाठारांचो आस्पाव जाला. तातूंत उत्तर गोंयांतले पणजेंत 1 दुयेंती मेळ्ळा, खांडोळांत 39 दुयेंती मेळ्ळ्यात आनी वळवयत 4 दुयेंती मेळ्ळ्यात. जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या 2 वाठारांचो आस्पाव आसा. तातूंत कामुर्लेंत 1 दुयेंती मेळ्ळा. वेर्णा औद्योगीक वसाहतींत आशिल्ल्या फार्मा कंपनींत काम करपी 80 कामगारांक कोवीड दुयेंत जाल्ल्यान तांचोय आस्पाव आसा. तशेंच उत्तर गोंयांतल्या चिंबलांत 10 दुयेंती मेळ्ळ्यात. दक्षिण गोंयांतल्या कुंकळेंत 16 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. मांगूर हिलांतल्यान कोवीड दुयेंती मेळपाक सुरवात जाल्ली. ताचो प्रसार आतां गोंयभर जाला. आयज मेरेन गोंयांतल्या चडशा वाठारांनी कोवीड दुयेंत पावला. तातूंत उत्तर गोंयांतल्या पेडणे, म्हापसा खोर्ली, पर्वरे, कांदोळे, पर्रा, नेरूल, थिवी, करसवाडा, वेरें, चिंबला, कामराभाट, पिलार, गोवा वेल्हा, मांदूर, कुडका शंकरवाडी, कारंजाळ, करमळी, कुमारजुंव्यां, कुजिरा सांताक्रूज, बांबोळे, खोर्ली, भाटी, नेवरा, पणजे, दिवचल, सांकळे, फोंड्यां, माशेल, उसगांव, शिरोडा, खांडोळा, वळवय, कुंडय, मार्दोळ, मडकय आनी वाळपयचो आस्पाव आसा. जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या मांगूर हिल, कुठ्ठाळे, वाडे वास्को, सडा, बायणा, न्यू वाडो, जुवारीनगर, खारीवाडो, मडगांव, लोटले, नावेली, फातोड्डा, राया, वेर्णा, कामुर्ली, कुर्तरी, मोतीडोंगर, कुंकळे, नुवें, बेताळभाटी, चिंचणी, बाणावले, कोलवा, केप्यां, कुडचडे, बाळ्ळी, काणकोण, सांगे आनी धारबांदोडांत कोवीड दुयेंती मेळ्ळ्यात.